नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आयचे कार्यावळीचे आमचे जे तज्ञ दोतोर आसात ते आसा गोंयच्यो नामनेच्यो आयुर्वेद आनी नॅचरोपथीच्यो कन्सल्टंट डॉक्टर सुविरा बांदेकर. आनी आयचो विशय आसा की आयुर्वेद आनी आमचे दिसपट्ट्या जिवनांतलें आरोग्य म्हणजे भलायकी हाचो संबंध कसो आसा, तो कशा रितीन आमी एखादें दुयेंस ट्रीट करपाचो कन्सेप्ट आसा, हाचे फंडामेंटल बेसिकली तोंड वळख जावची ह्या खातीर हो आयचो कार्यक्रम. कारण अशें खंयचेंच दुयेंस ना की बेसिकली आयुर्वेदान कवर जायना अशें. त्या खातीर ह्याचो वास असो म्हणजे एक व्यापक म्हणजे असो इट हॅज गॉट अ वॅड हॉरायझन. सो अशा वेळार आमी एक खंयच्या तरी हाची वळख जावची लोकांक, हाची माहिती मेळची किंवा आयुश सारख्या मंत्रालयात फुडें रितीन कार्यरत आसा, गोंयान आसा, त्याच आख्खे देशभर आसा. त्या खातीर ह्या सगळ्या विशयांची वळख जावची हें आमचें शास्त्र आसा. भारत भंयची ताचे कडेन अटॅचमेंट आसा आनी आमी हें जगाक दिलां. आनी आमचे माननीय प्रधानमंत्री सदांच सांगतात की दीस इज वॉट वी हॅव ऑफर्ड टू द वर्ल्ड. सो सगळ्या खातीर जे आरोग्य आनी हो आमचो कन्सेप्ट धरूनच आयुर्वेद सदांच हातून चडशे इफ आय एम नॉट मिस्टेकन देर इज नथींग लायक पेटंट बिटन तसले हातून चडशे तरी हांवें आज पर्यंत आयकूंक ना. वेर एज ऑल अवर ऑल्सो आय डोंट से एनीथींग ऑन दीस. सो आमी सगळ्यां खातीर सगळीं दारां ज्ञानाची जी आमकां कळटा ते सगळ्यां खातीर उक्तें दवरलां. आनी हीच मोहीम फुडें व्हरतना डॉक्टर सुविरा तुमचे हांव वेलकम करता, तुमकां येवकार दिता. सगळ्यात पयलीं आमी उलयतना आयुर्वेद म्हणजे बेसिकली वॉट इज अ फंडामेंटल ऑफ आयुर्वेद. जशें आमी म्हणटा की एलोपथीचे, होमिओपथी प्रत्येकाचे वेगळो कन्सेप्ट आसा. आयुर्वेदाचो बेसीक कन्सेप्ट फंडामेंटल कितें आसा? Yeah, the fundamental principle of Ayurveda is Pancha Mahabhuta, five element. Okay, so we consider that the whole universe is made up of five element, the Pancha Bhautik, and in this universe everything is present is also of five element. Nothing is without a five element, like living, non-living, or eatable, non-eatable. Everything is of five element. So when we are treating, we have to consider this five element, Pancha Mahabhuta. Right? सो यू मीन टू से ह्या पंचमहाभूताच्या बेसिसाचेर तुमची प्रकृती ठरता, त्या प्रमाणे तुमचे आजार ठरता, त्या प्रमाणे तुमचे निदान ठरता, त्या प्रमाणे तुमचे ट्रिटमेंट ठरता. म्हणजे आय यूज सॅम्पल एक्झाम्पल. हांव आतां कितें आसा म्हणजे बिंग एलोपॅथीक डॉक्टर हांव कितें करता, समज म्हाजे कडेन एक मनीस आयलो ताका जोर येता, कारणां कितें आसूं हांव आय ट्राय टू ट्रीट हीज कॉज ऑल्सो. जरी अशें खूब फावटी गैरसमज आसता म्हणजे हांव अशें म्हणटा तुमचे आनी आमचे, पण लोकांक केन्ना केन्ना दिसता की आयुर्वेद गोज टू द रूट कॉज वेर एज एलोपॅथी डजंट गो टू रूट कॉज. पण अशें न्ही. समज मलेरिया जाला जाल्यार आय हॅव टू ट्रीट मलेरिया. ओन्ली फिवर ट्रिटमेंट इज नॉट माय पर्पज. डेंग्यू आसा डेंग्यू ट्रीट करपाचो, टायफॉयड आसा टायफॉयड ट्रीट करपाचो जालो से युनिट्रॅक इन्फेक्ट. सो वी वील ऑल्सो हॅव वायडर हॉरायझन. पण तुमी जेन्ना तुमचो एक म्हणजे तुमचो एक कन्सेप्ट आसा की ट्रायंग टू ट्रीट द रूट कॉज विच इज ऑल्सो वेरी. पण म्हाका एक सांग डॉक्टर, आनी तुमकां तुमच्या हातून हांव ह्या खातीर विचारता की आमचे म्हणजे एलोपॅथीचे डेफिनेशन ऑफ हेल्थ म्हणजे भलायकेचे जेन्ना व्याख्या करता तेन्ना इट इज नॉट जस्ट एबसेन्स ऑफ डिजीज बट फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिच्युअल ऑल्सो वेलबिंग. सो हे सगळे जेन्ना आमी दृश्टिकोनांतल्यान भलायके कडेन पळयता तेन्ना एक व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान आमी पळयता की जस्ट फक्त म्हाका दुयेंस काय ना, आय एम फिट अशें म्हटलें सुद्दां जाल्यार तुजो बाकीच्या लोकां कडेन वेव्हार कसो आसा, तूं घरान बाकीच्या लोकांक कसो वागता, समाजान कसो वागता, तुजे सोशल कशें रिलेशनशीप आसा, हें सगळें कावंट जाता. तशें पळयतना जेन्ना आमी आयुर्वेदाच्या नदरेच्यान विचार करता तेन्ना तुमचे भलायकेची व्याख्या किंवा डेफिनेशन कशें आसा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? Health, yeah. In Ayurveda, it is actually more than 6,000 years old. Okay, so that time the definition was written. Till now, it is same. It is not changed. Oh. So that is the best way. Like we know the WHO definition when we were small, it was different, and now it's changing. So our definition is like from what we believe with the five elements. So we call it a Sanskrit shloka, like samadosha, samadhatu, sama mala agni kriyah, prasanna atma indriya manah, swastham ityabhidhyate. म्हळ्यार स्वदोष हा तीन दोष वात पित्त कफ, सप्त धातू, मल म्हटल्यार वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, अग्नी जी डायजेस्टिव्ह पॉवर ऑफ मेटाबॉलिझम सिस्टम म्हणटा पळय ती. ओके, ती सगळी नॉर्मल आसप, बॅलन्स आसप. आणि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन म्हणजे तुमचे ते आत्म इंद्रिय ते प्रसन्न आसप. ओके, तेन्ना आमी ताका हेल्थ म्हणू शकता. अदरवायज इफ यू आर नॉट काउंटिंग कमिंग इन दॅट, फॉर एक्झाम्पल एक मनीस आसा आनी तो म्हणटा डॉक्टर विचारले की आय एम हेल्दी, आय डोंट हॅव एनी इश्यूज. बट इफ देर इज अ कॉन्स्टिपेशन ऑर लॉट ऑफ wax is getting in the ear or mucus, okay, that is all come in like he is not health. So when you are coming to Ayurveda, you have to accept means what you want is this health and we can provide this level of health. अच्छा, म्हणजे आयुर्वेदाच्या नदरेंतल्यान पळयतना म्हाका आनी एक गोश्टी म्हणजे बरें दिसलें की दो यू सेड लायक एक वेगळे तरेचे प्रकृती आसा, म्हणजे तेजो अग्नी आसा, ताचो वायू आसा, ताचे शीत आसा, हे सगळे कॉन्स्टिट्युएंट्स तुमी धरून सुद्दां एक पॉयंट वीच आय लायक एंड वीच आय एप्रिशिएट इज दॅट की मन प्रसन्न उरचें.
सो म्हणजे संत तुकाराम महाराजांच्या शब्दांनी सांगचे जाल्यार मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण. सगळ्यो सिद्धी जर तुमकां वश जावपाक जाय जाल्यार तुमचें मन पयलीं हॅप्पी आसपाक जाय, तुमचे दिसपट्या जिणेंत तुमचे वेव्हार सगळे आनंदी आसपाक जाय, तातूंतच सगळ्या जिणेचें सूख आनी भलायकेची व्याख्या अंतर्भूत केल्ली आसा. सो डॉक्टर म्हाका आनी एक सांगा की जेन्ना आमी म्हणटा की तुमी म्हटलें की एक तरेतरेचे एक प्रकृती असतात, म्हणजे जस्ट तुमी आतां मेन्शन केलें की वायू कफ, वात पित्त कफ. सो वॉट यू मीन बाय एक्झॅक्टली दीस की वात प्रकृतीन कशें आसा? म्हणजे म्हाका कितें आसा, म्हाका गॅस जालो म्हणजे म्हाका वात जालो म्हणून, बट म्हणजे प्रकृती वेगळी आसूं शकता. सो दे आर मातशें विस्तारान सांगा. जनरली पीपल वी नो दॅट वात म्हणल्यार गॅस ऑर वात येयलो वाय येयलो म्हटल्यार पेन, ऑर एसिडिटी जाली म्हटल्यार पित्त चड वाडला, ऑर थंडी जाली म्हटल्यार कफ. नो, दिस इज बियॉन्ड दॅट. वात पित्त कफ हे दोष हा तीन बॉडी, पण दोष म्हटल्यार वायट नाही. दे आर बॅलन्सिंग अवर बॉडी अँड दे आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट. म्हटल्यार आकाश आणि एअर म्हणजे वायू, दोनूय महाभूत एक कडेन जाल्लो आसा पळय, कॉम्बिनेशन दे आर फंक्शनिंग टुगेदर, दॅट इज कॉल्ड एज अ वाता दोष. पिता दोषा मीन्स वॉटर अँड फायर टुगेदर दे आर फंक्शनिंग इन द बॉडी, इज कॉल्ड एज अ पिता दोष. अँड कफा दोषा म्हटल्यार वॉटर अँड अर्थ एलिमेंट, अर्थ म्हणजे पृथ्वी महाभूत. एक पंच महाभूत जेन्ना आमच्या बॉडीन फंक्शन करता अँड दे आर फंक्शनिंग इक्वली. ओके, म्हटल्यार एक दोष वयर जालो का दुसरो दोष इम्बॅलन्स. फॉर एक्झाम्पल इन अवर बॉडी वाता म्हटल्यार वेरेवर देर वी हॅव द एम्प्टीनेस इन अवर बॉडी देर इज अ फंक्शन ऑफ वाता दोष. फॉर एक्झाम्पल लंग्स ऑर ब्रिदिंग, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्क्युलेशन, जॉइंट मोबिलिटी, ऑल इज कंट्रोल बाय द वाता दोष. सो नर्वस सिस्टम एनी कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार आमी म्हणटा की वात दोष आयलो जनरली. पित्त दोष इज ऑलवेज इनसाइड अ बॉडी वेर द मेटाबॉलिझम चेंज इज हॅपनिंग, लायक इन लिव्हर ऑर पँक्रियास, स्प्लीन, ऑल डायजेस्टिव्ह एन्झायम, metabolic changes, hormone, that's all comes in a pitta. And kapha means which help for the growth or the protection or the stability, like muscular tissue, bony tissue, fatty tissue, like this. So they are in our body, so they are balancing our body. Okay, so that we have in our body since we are like गर्भधारणा जाता पळय तेन्ना आमचे बॉडीन आसता, but different proportion. All are not same. And when we have a different proportion of these doshas in our body, that is we call as a prakriti. बरोबर. सो बेसिकली हे जे सगळे तुम्ही सांगले पंचमहाभूतांची शरीर असता किंवा आमचं फुल कंपोजिशन असता, तातूंतलो बॅलन्स म्हणजे समतोलपणा आसप हे महत्वाचे. जशें आमी म्हणटा की आमच्या फॉर एक्झाम्पल आतां आमी युरिनांतले बॉडींतले किंवा क्रिएटिन अमकें वाडले किंवा सोडियम वाडले, सोडियम वाडपूय बरें न्हय किंवा सामकें कमी जावपूय बरें न्हय. हाचो बॅलन्स आसप इम्पॉर्टंट. म्हणजे दीस फ्रॉम अवर वे ऑफ लुकिंग एट इट. तुमचें सांगलें की तुमी ओके बाबा हाचो तुमचो वात पित्त कफ हांचो बॅलन्स आसल्यार तूं एक हेल्दी जीवन जगता किंवा तुका एक भलायकी आशिल्लो मनीस म्हणू शकता आमी. हांचो जेन्ना इम्बॅलन्स जाता, हांचो जेन्ना समतोल खंय तरी वयर सकयल जाता तेन्ना तुका वेगवेगळ्या प्रकारची दुयेंसां जावपाक सुरू जाता. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा की तुमी आतां म्हणटा की प्रकृती आनी ताचे वेगळे रिलेशनशीप तुमी सांगले. जनरली आय एम जस्ट आस्किंग जनरली की एखाद्या मनशाक म्हणटा परत परत थंडी जाता, एक्झाम्पल खुबशा ल्हान भुरग्यां आसा, इवन थोडे जाणटे काय म्हणटा की ओके आय विल पुट इन माय स्टायल की ओके हाका एलर्जी आसा कसली तरी मे बी डस्ट म्हणून तुम्ही, पण ही मॅनिफेस्ट ताच्या गांव म्हणजे आमी साद्या मनशाच्या शब्दान सांगलें ताका परत परत थंडी जाता किंवा म्हाका परत परत थंडी जाता. हाव यू विल पुट दीस मॅन इन टू? परत परत थोड्यांक परत परत दुयेंस पडटा और थंडी जावप, परत परत ताका एसिडिटी त्रास जाता, परत परत नॉट अदर पर्सन इज हेल्थी. सो दिस इज ऑल गोज विथ अ बॉडी टायप. समज कफ प्रकृती मनीस आसा आनी आमचे जनरल ठरलेले आसता वेन विथ द एज वायज द दोशा गोज अप्स अँड डावन. सो वेन वी ल्हान आसतात पळय तेन्ना आमचे कफ डॉमिनंट आसता बॉडी. ओके, अँड इफ द प्रकृती त्याची कफ प्रकृती आसा आनी कफ दोष अरावंड आसा आनी कफ दोशात्मक खाल्ले तेणी धंय दूध केळे तसले जाल्यार परत परत थंडी जातलीच. कितली medicine घेव, is not going to go away. So people are taking the medicine, but same thing, दुधान तेळे मिक्स करून भुरग्याक दिवप, so थंडी won't go. Even adult also, eating remain the same, not going with the body type also. बरोबर. So तशें किंवा एसिडिटी पित्त प्रकृतीक परत एसिडिटी, if you don't follow diet as far as the body type, that's why we go more focus on the types of the body. प्रकृती, बरोबर, प्रकृतीनुसार आहार आणि विहार असपाक जाय. बरोबर. आता तुम्ही आहार आणि विहार सांगले आणि त्याचबरोबर एक महत्वाचा शब्द आशिल्लो म्हणजे प्रकृती म्हणजे हेल्थ किंवा ताचं बॉडी कंपोजिशन. आता माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बॉडी कंपोजिशन आमच्या लक्षात आयलें तुमी सांगले ते पण. आता हाचो आहार म्हणजे जे आमी खाता, आय पुट एक सिंपल एक्झाम्पल, गोंयचो मनीस, कारण तुम्ही म्हणटले की ओके बाबा हाचें कॉन्स्टिट्यूशन पळोवपाचें, पण हांव एक जनरली सर्वसामान्य गोंयचो मनीस, म्हाका नुस्तें खावपाचें आसता, म्हाका शीतकडी जेवपाची आसा, म्हज्या जेवणांत नाल्लाची सोय आसतली, हांव एखादी भाजी सोमार बिरेस्तार खातलो किंवा बाबा केन्ना तरी चुकून व्हडलीशी आवडना पण खातलो. तर हे सगळे एक वाय एम आस्किंग यू बिकॉज
सी तुमचे स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन वेगळे असू शकता पण एक सर्वसामान्य गोंयचो मनीस हांव गोंयचोच ह्या खातीर म्हणटा कारण नाव देर आर लॉट ऑफ थिंग्स आय विल कम टू दॅट ऑल्सो तर हे सांगतना ह्या मनशा खातीर तुमी कसो डायट तुमी वॉट विल बी युअर एडवायस Yeah. So Ayurveda as it is the oldest and it's go very deep and deep. As I said की प्रकृतीनुसार तुम्ही डायट घेवपाक जाय. Correct. पण तो प्रकृती सुद्धा तुजी आहा ती देश प्रकृती बी असता. तो ग्रो खंय जाला तुजे जो तू खातात नुस्त्यान म्हणजे गोंयान खूब मेळटा दॅट्स मीन्स इट्स हेल्दी फॉर अस. सो देश म्हणटा पळय ज्या जाग्यार ते ग्रो जाता त्या मनशाक ते हेल्दी कोकोनट फाटीना लोक म्हणटा कोकोनट चड खावप ना दुये बट फॉर गोंयकारा खातीर न्हय ते बिकॉज इट इज ग्रोन हियर. ओके ते सेम समज US UK तेंच्यांनी खावपा लागले इट कॅन गेट अ प्रॉब्लम. सो एव्हरीवेअर जे ग्रो जाता पळय ते खावपाकच जाय प्लस तेची प्रकृती असता त्या प्रत्येक फळाची फळाची प्रकृती पदार्थाची प्रकृती असता सो तेची प्रकृती पळोवन तुजी प्रकृती पळोवपाची तुजी अवस्था पळोवपाची सकाळी आनी तूं सांजचो सारको आसना सेम प्रकृती आसना जी प्रकृती फिक्स जाल्ली असता पण जे एनवायरमेंटान चलता पळय 5 एलिमेंट्स अप्स अँड डाऊन जाता सो सकाळी तुवें जे खाल्ला ते तूं सांजे परत खावं शकना फाल्यांचो मेनू तूं आतांच डिसायड करूं शकना बिकॉज यू आर डिफरंट ऑन द नेक्स्ट डे. अच्छा ओके सो प्रकृती आसा पळय दोन तरेची आसता एक आसा ती जी तुजी आसता पळय प्रकृती ठरलेली आसता पळय बाय बर्थ इट इज रिमेन द सेम एंड जस्ट गेट चेंज बिफोर डॅथ आनी दुसरी आहा ती तूं खंय रावता तुजे एज वायज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल वेन वी गेटिंग ओल्डर तो आतां गेट इनक्रीज मिडल एज ते पिता ओके आणि वेन वी आर चायल्डहूड वी आर अ कफा सो दीस इज अवस्थीक आहा पळय ती चेंजीस जाता बट तुजी प्रकृती जी आहा पळय फिक्स जाल्ली इट इज एट द टायम ऑफ कन्सेप्शन. ओके सो आय एम म्हणजे आय एम कन्विन्स पण माझा प्रश्न असो आसा की सर्वसामान्य अशें हांव परत म्हणटा की कितें आसा आय गॉट अ पॉयंट की तुमी म्हणटले की त्या मनशाची प्रकृती प्रमाणे तसो आहार ठरपाचो वीच आय टोटली एग्री विथ पण हांव म्हजो प्रश्न तसो आसा की हांव सर्वसामान्य मनीस सकाळी उठून हांव सर्वसामान्य गोंयचो मनीस आसा त्या कारणान हांव सकाळी उठून बाजारांत वतलो नुस्तें हाडटलो तातूंतले आमी कितें तरी थोडे भाजतले तळटले गोंयच्या पद्दतीन एकाचें कितें तरी हुमण करतले आनी ते दनपारां केलें म्हणजे साजें हांव खातलो 90%. आय एम टेकिंग अ मिडल एज पर्सन हांव परत एक्स्ट्रिमाक वचना कारण दे हॅव देअर ओन पॅटर्न्स तुमी सांगलें की ल्हान भुरग्यांचे हें वेगळें आसता कंपोजिशन जाणट्यांचें वेगळें आसता हांव एक मिडल एज मनशा खातीर जावं मेल किंवा फिमेल लेट्स नॉट बी जेंडर बायस जाल्यार तुमी हांवचो गोंयचो म्हणजे जे सर्वसामान्यपणे खाता ते तुमी एक्नॉलेज करतले अप्रूव करतले काय वूड लायक टू से समथींग हांव स्पेशली कित्याक विचारता खूब फावटी आमी लोक सांगतात की दूध पिवपाक जाय आनी वॉट वी हॅव ऑब्जर्व की दूध गोंयच्या मनशाक पचना खुबशे 80% टायम आय हॅव ऑब्जर्व. सो मे बी बिकॉज एज यू सेड की आमी ज्या प्रदेशान रावता ज्या वाठारान रावता हो आमचो दर्या देगेलो वाठार आशिल्ल्या कारणान हांगसरल्या मनशाक नुस्तें खावन पचना अशें 90% जायना मे बी एक्सेप्शन एखादें फीश चलना जायत बट अदरवायज बट ताका दूध जो पंजाबचो मनीस दुधाची आख्खी बाटली पिवन सुशेगाद रावूं शकता तसो गोंयचो मनीस रावूं शकना. सो हे इन दीस केस आय एग्री विथ वॉट यू हॅव ऑलरेडी सेड पण म्हजो म्हणजे पॉयंट ऑफ म्हणजे म्हजी क्वेरी ही आसा की सर्वसामान्य गोंयचो मनीस जे खाता ते तुमी एक्नॉलेज करता काय यू वूड लायक टू रिकमेंड समथींग. नो जे आमी खाता पळय फॉर एक्झाम्पल गोंयचो मनीस आसा तेणी सांगलें वी टेक डिटेल हिस्ट्री तूं कितें खाता कितें तें एंड इन दॅट ओनली वी डू मॉडिफिकेशन त्याच्या डायटान मॉडिफिकेशन फॉर एक्झाम्पल तेणी म्हटलें दनपारां नुस्तें खाल्लें परत सांजचो हांव दूध पिता दुधाची च्या घेता ओके परत जेवता आनी रातच्यान न्हिदच्या पयलीं आपण दूध पिता इज कंप्लिटली रॉंग. आय सी कारण आमी नॉन वेज खाल्ल्या उपरांत तुवें दुधाचें कांय खावप उपकारना सो वील मॉडिफाय ओके तुवें समज सकाळी हांव अंडे खाता जाल्यार दूध घेवं नाका तूं सादो ब्रेकफास्ट घे आनी ज्या दीस तुवें दूध घेता त्या दीस अंडे खावं नाका नुस्तें खाता न्ही नुस्तें तूं खा पण फॉर एक्झाम्पल ते स्टीम करपाक जाय की ना ते हुमणांतले खावपाक जाय ते फ्राय खावपाक जाय सो वी वील गिव एडवायस स्टॉप अशें कंप्लिटली करना इवन ते खंयचें नुस्तें खावपाक जाय तुवें ओके हे तुजे प्रकृतीक वयतले हे तुका वचना धीस यू कॅन कीप इट वन्स अ वीक बरोबर इवन वेन वी ईट चिकन ऑल्सो नो आजची कितें आसता चिकन एक कडेन दवरलेली आसता सो दे आर रियली हेवी फॉर द बॉडी तूं ते रातचे खावपाक घेता आनी आपण सीक जाला म्हणजे बिकॉज रातची कितें पचन शक्ती एकदम स्लो आसता सो आय विल एडवायस कीप इट फॉर द लंच टायम सो वी मॉडिफिकेशन करता त्या डायटान. सो ओके म्हणजे परत म्हणजे आय एम रियली हॅपी की तुम्ही आमकांय सगळ्यांक कन्सिडर केलात जरी म्हणजे कितें सांगलें तुमी सांगलां की प्रत्येक मनशाचो डायट रेजीम वेगळो आसतलोच पण तरी सुद्दां एक सर्वसामान्य मनीस जशें तुमी सांगलें की वॉट आय वूड टेक एज अ टीप की प्रिफरेबली चिकन रातचे खावपाचे दनपारचे खावप इज बेटर कारण तुजे सिस्टम ते हेवी आशिल्ल्या कारणान तुका पचपाक बरें पडटलें. जेन्ना तूं नॉन वेज खाता तेन्ना दूद सारके पदार्थ किंवा तांती खाला तेजे उपरांत दूध पिवप किंवा दूध खावप किंवा वॉट एवर इट इज कंपोजिशन दही बी अशें ते प्रिफरेबली अवॉयड करप बरोबर. सो दीज आर द बेसीक आनी डॉक्टर आनी एक तूं अशें विचारता खूब फावटी आमी जेवणा म्हणल्यार सॅलड आसता तातूंत कांदो आसता बाकी सगळें आसता मिक्स जनरली हांव घरा करता तशें म्हणना मे बी वी टेक वॉट इज युअर टेक ऑन दीस कारण हातूंत प्रत्येक जाण अशें वॉट वी हियर की कोणा कांदो खाल्या उपरांत दूध पिवपाक जायना दूध पिल्या उपरांत कांदो खावपाक जायना रातचो कांदो खावपाक वॉट एवर म्हणजे सो वॉट यू वूड लायक टू एडवायस जनरली सॅलड हो प्रकार पळोवंक गेल्यार
म्हणू शकना आमचो पूण पीपल आर इटिंग रॉ बरोबर, फूड ओके correct. रॉ फूड से तो कोणेन खावप कफ प्रकृती आसा पित्त प्रकृती तांकां न्ही डायजेस्ट जावं शकता बट इन द समर सीजन एंड ऑल बट भायर सगळे कोल्ड आसा थंड आसा आनी तूं रातचे सॅलड खाता इज नॉट गुड I see. एडवायजेबल Very दनपारां खावं शकता ते सुद्दां सॅलड इतले क्रंची आसता म्हणजे आवाज येता म्हणजे वाद दोश भितर आसा स्पेशियस आसता ते बरोबर. सो त्या मनशाक सांगताले हांव तूं कितें कर ते सॅलड एकदम बारीक कर ओके एड सम लायक एवाकाडो सम क्रीमी थिंग्स एंड सम ऑयल ऑल्सो सो दॅट अच्छा. इट बिकम मोर कॉम्पॅक्ट इट विल बी मोर बेनिफिशियल अच्छा, and more nutritious also. मोर न्यूट्रिशियस एंड ऑल्सो असो कितें घालता पळय रायता बी आमी करता आनी बिर्याणी खाता बिर्याणी बरोबर रायता फेमस जाल्ले आसा बट एज आयुर्वेदा से इट इज अ रॉंग कॉम्बिनेशन इट कॅन कॉज लॉट ऑफ इलनेसेस ओके डॉक्टर खरेंच तुम्ही खूप मोलादीक माहिती दिली आणि त्याच वेळार म्हजो एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा म्हणजे आमी सर्वसामान्यप्रमाणे जेन्ना खंय आमी खंय गेलो बोर्ड पळयलो काही आयुर्वेदिक डॉक्टर किंवा आयुर्वेदिक वैद्य पळयलो काही पंचकर्मा बद्दल एक कितें तरी बरयल्लें आसता की पंचकर्मा फॅसिलिटी अवेलेबल पंचकर्मा करून आमी हांगा करतात सो वॉट इज दीस बेसिकली पंचकर्मा म्हणजे कितें या आयुर्वेदान दोन तरेची ट्रीटमेंट आसता बेसिकली शोधन आनी शमन शमन म्हटल्यार कितें दोश जे वाडलेले आसा इम्बॅलन्स जाल्लेले आसा पळय ताका आमी कितें करता मेडिसीन दिवन वी विल ट्राय टू बॅलन्स ऑर डायट एडवायस लायफस्टायल बट समटायम इतले दोश वाडलेले आसतात इतकी कॉजिंग लॉट ऑफ इलनेसीस आनी क्रॉनीक इलनेस तेन्ना आमी पंचकर्मा हे एडवायस दिता ओके दीस इज लायक 5 तरेची कर्मा जी तुमची बॉडी क्लीन करू शकता नॉर्मल भाशेन आमी ताका डिटॉक्सय म्हणटा क्लीन करप जशें वमन विरेचन बस्ती रक्तमोक्षण नस्य अशी 5 तरेची आसा आता ही सुद्धा पंचकर्मा कोणी करप तेजेर आसा यू कांट जस्ट गो अँड से की हा म्हाका तो वमन करपाक जाय correct. ना ते डॉक्टर डिसायड करता तुका वमन तू योग्य आसा की अयोग्य आसा अच्छा. आणि ऋतूनुसार पंचकर्मा हो. आसा ऋतूनुसार ऋतुचार्य आमी बरयल्ली आसा जशें वसंत ऋतू आयलो की प्रत्येकान वमन घेवपाक जाय वर्षा ऋतू आयलो की बस्ती करपाक जाय शरद ऋतू आयलो की विरेचन घेवपाक दिस इज टू कीप युअर सेल्फ हेल्दी बिकॉज वी मोर फोकस ऑन टू यू आर हेल्दी बट वी वॉन्ट टू कीप युअर सेल्फ हेल्दी ओके अच्छा. बिकॉज दॅट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा मीन्स स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम अँड आतुरस्य विकार प्रशमनम म्हटल्यार स्वस्थ आहा पळय ताका स्वस्थ दवरुपाचो टील दॅट अँड इफ एनी इलनेस इज गो टू द रूट कॉज अँड टेक इट आउट सो हाव टू बी स्वस्थ follow the diet as per your body type and do regular panchakarma बरोबर डॉक्टर दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणजे आमी आता फॉर एक्झाम्पल म्हाका समज एक पॅरासिटामॉलची गुळी दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका ती सकाळी म्हाका ओके मे बी मॅक्झिमम से ओके 1 फूल स्टमक घे पण तुम्ही म्हणता की तुमचे मॅनेजमेंटाची लायन ऑल्सो चेंजीस एज पर द ऋतू म्हणजे सीझन yes जर पावसाचो सीझन आसा जाल्यार यू विल रिकमेंड डिफरंट लायन ऑफ थेरपी yes इफ इट इज विंटर यू विल गिव डिफरंट म्हणजे थंडीच्या दिसांनी वेगळी लायन ऑफ थेरपी टू द सेम पेशंट मे बी विथ द सेम प्रॉब्लेम सो दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणजे ते सांगता म्हणजे आयुर्वेद इज ऑल्सो अनदर म्हणजे इट इज नॉट सो आम्ही जितके तळे जसे एक कुत्सितपणे ते असे गावठी असं नसता बट इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स अँड आय वूड पुट इट मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन वॉट वी जनरली फील बिकॉज देर इज नॉट अ कॉमन एक जनरल पॅरामिटर ना न्ही ना की आमचे सांगना न्ही हांव चडसो म्हाका चड जाल्यार पळयतलो बाबा हेका एसिडिटी आसा की ना बाबा हेका दिवप की ना बट तुमीच्या प्रमाणे हांव तो सिजन खंयचो आसा किंवा ह्या पद्दतीन विचार करना बरें डॉक्टर तुमकां आनी एक विचारता की वॉट इज युअर टेक लायक तुमी म्हटलें की हो सिजना प्रमाणे तेजे ट्रिटमेंट बदलता सो जनरली हे पंचकर्माचे जे मॅनेजमेंट आसा ती सुद्दां सिजना प्रमाणे तुमी फॉर द सेम इलनेस इट चेंजीस या सेम इलनेस कारण तुका जे दुयेंस जाल्या फर्स्ट वील गो एज अ डिटेल एज आय सेट खंयचे दोश आसा खंयचे धातू दुश्टी जाल्ली आसा दॅट वी सी आनी तेचेर तुमकां आमी एडवायस करतले खंयचे करप आतां खंयचेय पंचकर्मा खंयच्या टायमार केल्या उपरांत एज पर पेशंटाक त्याची गरज आसा जशें आतां तेचे दोश इतके वाडलेले आहा ताका गरज आसा रक्तमोक्षण जाल्यार आमी रक्तमोक्षण खंयच्या टायमार करतली ओके सो त्या ऋतूनुसार त्याची व्याधी अवस्था पळयता की खंयच्या अवस्थेर ताका आमी खंयची ट्रिटमेंट सो इट्स अ डीप स्टडी आसता की जस्ट वी कम पेशंट रायट द प्रिस्क्रिप्शन अशें ना स्टडी वी गो डिपर अँड डिपर अँड एडवायस अँड लायफस्टायल एडवायस आसताच डायट म्हणून लोक भिता येवपाक पथ्य आसता खरें म्हणजे तुम्ही खरें इतकें सांग पण इवन हांव सुद्दां भिलो म्हणजे बेसिकली कशें आसा की इतकें मातशें चडच कॉम्प्लिकेटेड आसा काय कितें अशें दिसपाक बट एज यू मेन्शन लायफस्टायल की आमी लायफस्टायल आतां सगळे जाण म्हणटा की जीवन शैली किंवा जीवन पद्दती बदलपाक जाय आनी नाव दे आर कमिंग टू अ कन्क्लुजन की ऑलमोस्ट आमी जेका डिजिजीस म्हणजे लायक कॅन्सर सुद्दां इज अ लायफस्टायल डिजॉर्डर नाव दिस थिंग आतांचा सध्या प्रेझेंट सिच्युएशन अशी आसा डॉक्टर की हांव नको तुमचे कडेन कितपत तांचे पेशंट येतात पण सध्या तरी गोवा इज म्हणजे जे नॅशनल स्टडीन अशें आसा गोंयतल्या 25% लोकांक डायबिटीज जावपाची शक्यता आसा ऑर दे आर ऑलरेडी डायबिटीक ह्या सिच्युएशन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आय एम नॉट ओन्ली टॉकिंग अबाउट डायबिटीज नाव लेट्स टॉक इन जनरल पॉप्युलेशन तुमी गोंयच्या पद्दतीचे जर आसा जाल्यार गोंयचो मनशा खातीर हेल्थी लायफस्टायल जीवन पद्दती जेन्ना तुमी रिकमेंड करतले तेन्ना वॉट वील बी युअर एडवायस
फर्स्ट थिंग इज लायक हांवें सांगलें तुमचे प्रकृती प्रमाणे तुमचे एडवायस वेगळो तुमकां आसतलो पूण तरी सुद्दां एज आमी गोंयांत रावता आमी एक लायफस्टायल फॉलो करपाकच जाय की सकाळी बाबा उठता आमचे गोंयकार सगळ्यांक खबर आसा सुशेगाद ओके ती आमकां टॅग लागलोच आसा सो वी आर म्हणजे तितले एक्सरसायज करपा जाय बट देर इज कन्सिस्टन्सी आसना रेग्युलरिटी ना सकाळी उठप एक रुटीन प्रत्येक इवन नॉट इन गोवा एनीवेर सकाळी बेगीन उठप आनी आपलें सगळें करप इतलें आसता एक्सरसायज वा केले रुटीन दवरून सो एक्सरसायज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो सकाळी आमकां ब्राह्म मुहूर्त आमी सांगलाच आयुर्वेदान ओके ब्राह्म मुहूर्त इज द बेस्ट अर्ली मॉर्निंग यू गेट अप तेन्ना तुजे वात पित्त आहा पळय दे आर इन अ गुड म्हटल्यार एक्टिविटी आसता म्हणजे सकाळी उठल्यावर मोशन बी इजिली जातलें इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑर टू गेन द नॉलेज ऑल्सो इट इज द बेस्ट टायम ओके देन आमच्या आयुर्वेदाची एक दिनचर्या सांगलेली आसा सकाळी उठल्या उपरांत मागीर तुमी कितें कितें करता मलमूत्र विसर्जन सगळें जाल्लें आसा फ्रेश जालें मागीर यू कॅन सिट फॉर मेडिटेशन ओके योगा मागीर एक सांगलेलें आसा अभ्यंग उद्वर्तन आमी आतां ऑयल बॉडीक ल्हान आसतनाच लायता बरोबर जशें व्हडले आमी सोडलेले आसता पण एक्चुअली आनी दिवाळेक बरोबर ते शास्त्र म्हणून शास्त्र म्हणून लायता पण एक्चुअली तेच अभ्यंग करप उद्वर्तन लावप ओके आनी हांवें आसा पळय तेच्या उपरांत आंघोळ करप मागीर बरे कपडे घालप मागीर देवाक पांयां पडप मागीर तुवें ब्रेकफास्ट लायट करप तसो ब्रेकफास्ट एज पर युअर हंग्री एंड ऑल तशें करून तूं कामाक वता नॉर्मली आमचें कितें जाता वेन वी गो टू वर्क मोस्टली ऑफिसान आमचे सेडेंटरी लायफ आहे बसून ओके वी सीट वी ईट वी सीट मॅक्झिमम पीपल वी ईट आनी सगळ्यांची पोटां सुटलेली आसता कारण हो म्हाका क्वेश्चन खूब जाणांनी फॉरेनरांनी विचारता बिकॉज मॅक्झिमम माय पेशंट आर फॉरेनर की वाय डॉक्टर दीस इज इफ आय सी ऑन द बीच द इंडियन पीपल दे ऑलवेज हॅव द बीग टमी ओके सो मोस्टली लेडीज दीस इज अ रिजन मोस्टली ईट अँड सीट इट इज हॅपनिंग आनी ऑफिसान व्हडलें काय करूं शकना न्ही सो नॉर्मली वॉट आय गिव एडवायस टू द माय पेशंट की कितें कर तुका खंय भोंवपाचें आसता ऑर फायल हांगासर करपाची कितें आसता ती कामां तूं जेवल्या उपरांत दवर सो दॅट यू नॉट सिटींग जस्ट आफ्टर दॅट ती शतपावली सांगलेली आसा पळय की 100 तरी पावलां तुवें चलपाक जाय सो यू कॅन गो मोर पण नॉट हार्ड वर्क की जेवल्या तुवें हार्ड वर्क केलें दॅट ऑल्सो कॅन कॉज इलनेस देन मागीर तुवें दनपारां हॅज टू बी मेन मील पण तो आमचो जायना कारण आमी ऑफिसान आसता सो आमी जस्ट लायट वी टेक इट आनी मागीर घरा गेल्या उपरांत परत जशें च्या जाता रिलॅक्स लायफ करता परत योगा आनी एक्सरसायज ते आमी भानगडी पडना कारण ऑलरेडी थकलेले आसता ओके आनी मागीर आमी ते टीव्ही पळोवप हें करप मागीर जेवता आतां रातचें जेवप बरें व्हडलें कारण सगळ्यां बरोबर आसता हें तें हॅवी सगळें खावप आनी जेवल्या उपरांत समज कोणी आयस्क्रीम दिलें आयस्क्रीम खावप आनी मागीर न्हिदप सो दीस इज कम्प्लिटली रॉंग अशें न करता कितें करपा जाय बेगीन घरा आयले उपरांत एक्सरसायज मॉर्निंग सकाळी टायम मेळना सांजो तुमी टायम काडात आनी मागीर जशें एज पर तुमचे भूक लागली तशी जेवात पण लायट जेवात सूप ऑर वेजिटेबल अशें कितें तरी खावपाचें बट खिचडी हॅवी दवरूं नाका हॅवी दवरल्यार सी टू दॅट एटलीस्ट 2 वरां तरी वचुनी ओके आनी टीव्ही पळयत हें करत तें जेवण घेवप ना जस्ट सुशेगाद बसता आनी जेवण घेता सो दॅट कितें जातलें की तें आहा तें जितकी तुमकां भूक लागल्या पळय ती कळटली अदरवायज यू जस्ट पुट इट इन म्हणजे गटर कसो घालता तितलें तशें करप ना सो प्रपोर्शन ठरोवपाचें कारण आयुर्वेदान प्रपोर्शनाक खूब इम्पॉर्टंट दिल्लें आसा वी कन्सिडर दॅट युअर स्टमक इन 4 पार्ट सो आमचे वाघभट आचार्य आहा ताणें सांगलां तुमचें स्टमक तुमी 4 पार्टान कन्सिडर करा आनी आफ्टर द हाफ वील गो सॉलिड फूड 1 पार्ट वील गो लिक्वीड अँड 1 पार्ट रिमेन एम्प्टी सो दॅट दोष आहा ते फिरू शकता आनी डायजेशन बरें जावं शकता ओके सो जेन्ना घेताना तुमी डिसायड करा की एक कोणो आमचो हांवें अवकाश म्हणून आयकलां आसलें सावकाश जेव सो अवकाश म्हणजे अवकाश म्हणल्यार एक पोकळी दवरूनच तुमी जेवात सो दॅट डजंट बिकम हॅवी आनी मागीर देन यू कॅन इफ यू हॅव अ डॉग यू कॅन गो फॉर द वॉक एंड ऑल आनी हॉट वॉटर जेवता आसतना गरम उदक पिवपाचें दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ओके सो डॉक्टर म्हाका दिसता ह्या आयच्या कॉलेजान खूब बेसीक फंडामेंटल माहिती तुम्ही आमकां खूब दिली तितकीच मोलादीक आशिल्ली आणि जशें तुमी जेवणाचे जशें सांगलें किंवा बाकीचे दिनचर्या विशीं सांगलें आणि बरेचशे आयुर्वेदाचे कंपोनंट बेसीक फंडामेंटल तुमी विस्कटून सांगले सगळे आमचे जे कार्यक्रम पळोवपी आसात तांच्या वतीन आणि हॅलो डॉक्टर जी आमची प्रुडंट मिडियाची टीम आसा तांच्या वतीन तुमकां काळजान संदेव बरें करूं नमस्कार